अथ स्वागतं शुभ स्वागतं नित्य निरंतरता नमता मानवता समता ममता सारथी सात मनोरथ का जो अधिवार नहीं समता संकल्प अभिजित अभिमत आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियम भारत भारतम नित प्रियम भारत भारतम सुमित नई कामनाए सुरभित नई साधनाए मंत्री मंत्री क्रीडांगण में प्रबुदित बंधु भावनाए शाश्वत अविकसित इति शुभम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियम भारत भारतम नित प्रियम भारत भारतम स्वागतं शुभ स्वागतं अथ स्वागतं शुभ स्वागतं। म्हाका दिसता अशे तरेचो हो पयलोच कार्यक्रम हांगासर सेल्फ हेल्प ग्रुपान घेतलेलो आसा। हेजे पयलीं तेंचो बारीकसो प्रोग्राम जातालो वर्सा, पण आयज तेंच्यांनी आपल्या गांवच्या वाड्या वयल्या भुरग्यां खातीर ल्हान ल्हान स्पर्धा दवरून तांकां एक व्यासपीठ तयार करून दिलें आसा। हें व्यासपीठ खूब गरजेचें आसा। ह्या वेळारूच आमी ही शाबासकीची स्थाप जर आमच्या भुरग्यांक दिल्यार ती भुरगीं फुडें सरतलीं आनी आपल्या जिवनांत कितें ना कितें करूंक शकतलीं। हांव तेंचे लागीं मागता की आयज तेंच्यांनी हो कार्यक्रम जसो आयोजन केल्लो आसा ती सदांच स्वता कश्ट करताली। सारण घरा कडलो आपूण मारतालो, आपणाचो संडास आपूण धुतालो, कपडे आपूण धुतालो। आतां वॉशिंग मशीन आयलें आनी कितें आयलें, त्या हाका लागून खूब मनशाचें आमी कडेक सरल्या। तें केलें जाल्यारूच आमचें आरोग्य बरें उरतलें। आरोग्य बरें उरलें जाल्यार घर बरें उरतलें, घर बरें उरलें जाल्यार वाडो बरो उरतलो, वाडो बरो उरलो जाल्यार गांव उरतलो। कित्याक गांवांत रावप वेगळें आनी शहरांत रावप वेगळें। शहरांत जे लोक रावता तांकां शेजारी कोण आनी कितें करपाचें सोडून दी, शेजारी कोण तें खबर आसना। जेन्ना वाड्यार गांवांत रावता ताका वेगळेपण आसता आनी हेंच वेगळेपणाक लागून आमचो गांव न्ही आमचें राज्य तशें देश वयर सरता। तुम्ही पळयलें आसतलें पेपराचेर कितें कितें वाचता तेन्ना ज्यो एक्टिविटीज म्हणजे अशे कल्चरल प्रोग्राम जाता, हो आतां तुमी कशें करता हांगासरले तसो जाला पळय, तशें गांवांनी चड जाता। गांवांत जेन्ना कितें प्रोग्राम आसत म्हणल्यार शाळा आसत, परीक्षा आसत जाल्यार सुद्दां भुरगीं घरा कडेन रावता, चुकोवन येता, सगळे शिक्षक विचारता कित्याक रावला काय म्हणून। पूण हें जें आमचें कितें हें आसा पळय ती टिकोवन दवरपाक हीच संस्कृती, भारतीय संस्कृती। ताज्याच बरोबर भुरग्यांक घरा कडेन शिक्षण दिवपाचें आवय कडेन आनी बापाय कडेन आसा। कित्याक हांव कित्याक सांगता, हांव टिचर न्ही, मोहन बाबा सारके खूब व्हडले टिचर आसा हांगा, ते उलयतलेच फुडें कितें हांव कितें उलयता तें वायट कितें उलयलां आनी बरें तेजेर रावलें म्हणून बेकार टायम पास जायना म्हणून तेणें चक्री करपाक स्टार्ट केली। चक्री करूंक स्टार्ट केली आनी बेश्टी डोर टू डोर म्हणजे कोण रावता ते हांगा आतां तुमी कशें करता कितें करता तें विकता व्हरून बारीक बारीक तशें केलें। आनी निमाणी 4-5 वर्सांनी अशें जालें की तिणें जें हें घरा रावल्ली पळय हें सोडून भुरगो जाला म्हणून ती कधी केन्नाच जॉयन जाली ना परत कामाक। तिजो व्याप इतलो वाडलो की निमाणें घोव तिका हेल्प करूंक लागलो, मदत करूंक लागलो। मागीर निमाणें 1-2 वर्सां भितर घोवाक सर्वीस सोडची पडली, इतलो तिजो व्याप वाडलो। आनी आतां अमेरिकेक ती सगळे कडेन तिचें हें आसा, ऑलमोस्ट अर्दी अमेरिका। ही गजाल कित्याक सांगली तर तुमी हांवें पळयलां हांगासरले सेल्फ हेल्प ग्रूप कितें कितें करता, मसालो करता आनी कितें करता, पूण कितें आसा ताचे फुडें जें कितें आसा पळय तें मोठ्या प्रमाणान वचपाक मातसो कोणाची अशी मदत आमचे आतां सगळे हांगा बसल्या सरपंचान सांगलां तुमकां कितें आसा तें। मोहन बाब वेरेकार आसा, कित्याक जिल्ला पंचायत हांवें खूब वर्सां हातून आसलेलो मंत्री, सगळ्यांचे मदत घेवन म्हणजे सगळ्यां कडेन बारीक जावन आपणें वचचें, एप्रोच जावचो। म्हणजे गांवांनूय मनीस आसा त्या मनशा कडेन वचचें, अशें धरचें न्ही की ना तो कांय करचो ना। पयलीं वायट हें धरून कांय वचचें न्ही, पयलीं पॉझिटीव म्हणजे आपणाचे बरे विचार घेवन वचचें की हो मदत करतलो, करिना कसो आमी गेल्या उपरांत करतलो, अशें करून वचचें। फुडल्या वर्सा करचो आनी आमचें वर्णांतलें नांव सावेरेचें नांव वयर काडचें। कारण आमी बारीक समाजाचे मनीस,
आमचे तितले कोण लक्ष दिना. कितलीशीं वर्सां जाली मंगाई सुद्दां, कितलीशीं वर्सां सरपंच जाले, झेडपी जाले, पूण म्हाका तरी अजून काय याद जायना ह्या कुळणपाड्या जावं सावय एक नवें कितें काम केल्लें. आमदारूय कितलेशे जावन गेले. आमी विकासा पासून वंचीत आसा. आमकां सपोर्ट जाय तुमचो. हांव ह्या कार्यक्रमाक जोडूनच 2 मागण्यो करता आमच्या आमदाराक. रस्तो कितली वर्सां जाली तसोच आसा. परत आमच्या हांगासर भुरग्यांचे क्लब आसा, महिला मंडळ आसा. आमकां एक क्लब हाऊस जावचो अशी हांव तेंचे कडेन मागणी करता. जाता तितले बेगीन आमकां क्लब हाऊस करून दिवचो. बाकीच्यो गोश्टी आसा त्यो करून दिवच्यो. कारण बारीक बारीक सुद्दां कामां आमी खंय वता तेन्ना आमकां नाका त्यो गोश्टी आयकच्यो पडटा. जनस्थापना जाली 5 वर्ष जाल्या नंतर 6व्या वर्धापन दिनाक निमित्त आमी पाविल्ले आसा. आनी अशें एक ताणें एक पावल मारलें की आपलो वाड्या वयलो एक भुरगो जाणी शक्य नाशिल्लें, अशक्यच आशिल्लें तें शक्य करून दाखयलें. त्या म्हळ्यारूच तेजो हांगासर भोवमान केलो. ताणें म्हणलें की आपले मावशेन आपल्याक सहाय्य केलें म्हणून आपूण पॅरामेडिकल कोर्स शिकून आपूण दोतोर जालो. आनी खरोखरूच ही एक अभिमानास्पद गोष्ट आसा. खास करून ह्या ग्रामीण भागांतल्यान अशे तरेचे भुरगे जर तयार जर जाले जाल्यार म्हाका दिसता बौद्धीक विचारान चालना ही आपोआपूच मेळटली. आनी म्हणूनच जी खंत आज मिनू बाबान व्यक्त केली आणि ज्यो काही गोष्टी ह्या वाड्याचे पुरत्यो मर्यादित आसात त्यांचो विकास, सर्वांगीण विकास हांव म्हणटा. ज्यो ज्यो काही गोष्टी ह्या वाड्या वयल्या सभासदांनी म्हजे मुखार मांडल्यो आसात त्यो ऑलरेडी प्रोसेसान आसा. पयर ज्या वेळाचेर सत्यनारायणाची पुजा हांगा जाल्ली आशिल्ली थंय म्हजे कडेन एक प्रस्ताव आयिल्लो आसा की आमकां एक रूम किंवा एक क्लब हाऊस जाय अशें म्हणून. कारण सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात, क्लब आसात, तांची सभा किंवा तांचें साहित्य जें आसा तें साहित्य आमी तातूंत दवरपाक आनी जो काही प्रोसेस सुरू जावपाक जाय तो ऑलरेडी हांवें सुरू केल्लो आसा. म्हजें प्रथम कर्तव्य जावन आसा. कारण ह्या वाड्या वयल्यान जेन्ना हांव एक नजर मारता त्या वेळाचेर म्हज्यो माता, म्हज्यो भगिनी आनी सातत्यान म्हाका तुमी आधार दिल्लो आसा. तुमचो आशिर्वाद आनी तुमचो प्रेम हो खुबसो म्हाका तुमचे खातीर करीनशें दिसता हेंच ह्या वेळाचेर हांव म्हणन. पूण सरपंच म्हणू नाकात, माजी सरपंच म्हणू नाकात, तांच्यांनी ह्या वाड्या खातीर खुबश्यो काही गोश्टी सांगिल्ल्यो आसात. त्यो जाता तितले बेगीन पूर्णत्वाक व्हरपाक आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी प्रयत्नूच न्ही ते आमी पूर्ण करून दाखयतले हें ह्या वेळाचेर आमकां म्हजें तुमकां सगळ्यांक एक उतर जावन आसा. मुखार वता आसतना आज स्वयंसहाय्य गट हेची जबाबदारी थोडी आमी आमच्या खांद्याचेर घेवपाक जाय. मार्गदर्शनाची गरज आसता. ट्रेनिंग म्हणून काही गोष्टी लागता आणि त्या संदर्भात एक खादी विलेज अँड इंडस्ट्रीज हो एक कॉन्सेप्ट ह्या संबंध प्रिय मतदारसंघान ऑलरेडी हांवें राबोवपाचो एक निर्णय घेतिल्लो आसा. आनी त्या खातीर एक 5 महिला आणि 5 जेंट्स हेजे ट्रेनिंग ह्या गोंया भायर जातलें. तातूंतल्यान आमी सिलेक्शन करतले. आणि ह्या भागांतल्यान जर कोणाकूय जर आवड जर आसा की आपूण कितें तरी करतले आनी आपल्या स्वताच्या पांयाचेर स्वता उबे रावन म्हजे भोवती ज्यो भगिनी ज्यो आसात तांकांय आपूण मुखार व्हरतले अशें जर कोणूय जर आसत जाल्यार तुमी म्हजे कडेन संपर्क साधपाक येता. ह्या येणाऱ्या म्हयन्या भितर ह्या सगळ्यांच्या ट्रेनिंग प्रोग्रामा खातीर आमी निवडक अश्यो महिला भगिनी आमी धाडटले. त्या खातीर तुमी कसलोच तरेचो खर्च तुमी स्वता करपाची गरज ना. तेजे भार आमचे वेलविशर्स जे आसात, हितचिंतक जे आसात, जांकां खरोखरूच दिसता की आमच्या ह्या प्रिय मतदारसंघातल्यो आणि गांवखेडे वाठारांतल्यो ग्रामीण भागांतल्यो भगिनी, ग्रामीण भागांतल्यो महिला तांकां मुखार वचपाक जाय. आतांच म्हणलें की स्वाभिमान आणि अभिमानान कशें जगप हेच आमच्या भुरग्यांक जर आमी शिकयलें
जाल्यार निश्चितूच आमी खंयच्याच गोष्टी कडेन फाटी उरपाना हे आवर्जून ह्या माचये वयल्यान हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. पयलो कोमरी येता, मागीर ताका फुलां फुलतात आनी मागीर तें फळ दिता. ताका एक प्रोसेस लागता आनी जेद्या वेळाचेर आमी काही गोष्टी करपा खातीर मुखार पावलां घालतले त्या वेळाचेर अशी प्रक्रिया सुद्दां आमकां करची पडटली. झाड लायतना केन्नाच ह्या संवसारान कोणाकूच ताजें फळ मेळलें ना. म्हणून फळ मेळपा खातीर सुद्दां प्रयत्न आनी प्रतीक्षा, संयम हो खूब म्हत्वाचो आसता. आणि ज्या मनशाचो त्या सगळ्या गोष्टीचेर ताबो आसता ताका सगळें कितें मेळपाक शकता. आणि म्हाका दिसता गांवखेडे वाठारांतले हे सगळें हार्डवर्क कशें करपाचें हें हांवें आनी तुमकां कांय सांगपाची गरज ना. ह्या हार्डवर्काच्या माध्यमांतल्यान आमी सातत्यान शेतां बाटां कुळागरांनी आमी काम करता आयिल्ले आसात. असोच तरेचो हिरवीगार असो आमचो गोंय, सुंदर असो हो वाडो आमी फुलोवया, धुळोवया आणि मुखार आपले स्वतःच्या पांयाचेर उबो रावपाचो एक निर्णय घेवया, एक शपथ घेवया. आणि म्हाका खात्री आसा तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर पूर्णपणे तयार जातली. कारण आमचो फ्युचर, आमचो फुडार आमकां घडोवपाक जाय. आमचो फुडार आमी दुसऱ्याच्या हातान केन्ना दिवपाक जायना. आणि दुसऱ्याच्या हातान जर आमी जर हो सगळो काही गोष्टी फुडार जर आमी दिलो जाल्यार आमकां दुसऱ्याचेरूच अवलंबून रावचें पडटलें. आमी स्वतःच्या पांयाचेर कशें उबे रावतले, आमचे इंडिपेंडंट जे स्वतंत्र जे विचार जे आसात त्या विचारांचो आचार आणि त्या आचारांतल्यान आमी संस्कारमय आमी जीवन कशें जगतले हेच आमी मुखार व्हरोया. आणि म्हाका दिसता त्या गोष्टी खातीर आज जो हांगा हो उपक्रम किंवा जो आज सांस्कृतिक कार्यक्रम तुमकां सगळ्यांक ज्ञान आसा, तुमकां सगळ्या विचारांचें भान आसा आणि तुमचे कर्तव्य समजून आज हो सगळे कार्यक्रमाचे तुम्ही आयोजन केल्ले आसात. तुमकां सगळ्यांक हांव मानाचो मुजरो, तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. सुंदर अशी ही माचे सुंदर असो हो संकल्प तुम्ही मुखार हाडिल्लो आसात. असोच तरेचो संकल्प, अशीच तरेचो एक ह्या वर्सा काही चुको जर जाल्यो जाल्यार त्यो मुखार कशें आमी सुधारून आमी मुखार कशें एक सुंदर आणि साजेसो असो आमी कार्यक्रम घडोवन हाडटलो असो प्रत्येकान निर्णय घेवपाक जाय. आणि तुमचें हांव अभिनंदन करता जे तुमकां जेणे जेणे कोणी हातभार लायिल्लो आसा, जेणे जेणे आधार केल्लो आसा तांचें हांव कौतुक करता. कारण जर आधार जर ना जाल्यार आमी कांयच मुखार वचपाक शकना. आणि थेंबा थेंबा पाण्याने तळे साचे तशेंच एक एक काही गोष्ट करता करता एक एक मनीस जोडीत आमी हो सबंद वाडो, हो सबंद गांव, हो सबंद तालुको, हो सबंद गोंय आमी जोडपाक शकता. आणि ज्या तरेन शेट्ये बाबान म्हणलें की मनान जर आमी हाडलें आणि त्या मनान हाडिल्लो निर्णय जर आमी पक्क जर केलो त्या खातीर खंयच्याय संकटाक आणि संघर्षाक जर समोर वचचें पडपाचें धमक आणि धाडस ज्या बायल मनशे कडेन आसता ती बायल मनीस काही गोष्टी सहज काही आपले जग जिखपाक येता. आणि ती कुवत जर कोणा कडेन जर आसा ती फक्त बायल मनशे कडेन आसता. कारण त्या बायल मनशेन सुखूय कितें बघिल्लें आसा आणि दुःख कितें दुःख म्हळ्यार कितें ताजी ताका पूर्ण जाणविकाय आसा. आणि मागीर ह्या दोनीच्या संगोपनान म्हाका दिसता तांचो विचार हो परिपक्व जातलो. ही तेजोमय वाद जी आसा ती आमी अशीच पेटत उरतली अशी आस्त हांव तुमचे कडेन बाळगितां. आणि जे वेळाचेर तुमी म्हजो जेन्ना तुमकां आधार लागतलो ते आधारा खातीर हांव तुमच्या बरोबर उबो रावतलो हेच तुमकां सगळ्यांक सांगून हांव म्हजे 2 शब्द आटोपते घेता. जय हिंद, जय गोवा. कोळेश्वर दादा तुमकां सगळ्यांक बरे तरेचें आयुश्य आनी उदंड आयुष्य प्राप्त करून दिवचें, आरोग्य प्राप्त करून दिवचें हेच मागता. आणि तुमी सगळ्यांनी म्हाका मानाचें स्थान दिल्ले बद्दल, म्हाका आपूण हांगा 2 शब्द उलोवपाक दिल्ले बद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवीचे नमन करूया, वंशावळीचा उत्सव देवीचे नमन करूया. यय साळकानो साळकानो साळकानो, यय साळकानो साळकानो साळकानो, यय साळकानो साळकानो साळकानो. कमलावतीच्या पाया सरिया, कमलावतीच्या पाया सरिया, वंशावळीचा उत्सव देवीचे नमन करूया, वंशावळीचा उत्सव देवीचे नमन करूया.
माते तुका भावे नमन करता रवणाच्या संगाचा सदा रत्ना जय जयकार माते जय जयकार तुझो जय जयकार माते जय जयकार ययत साळकानो 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 ययत साळकानो 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 साळका आम्ही